आनी आतां पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. कळंगूट पंचायतीन त्या वाठारांत भोंवपी भिकारी आनी बेकायदेशीर गाडेवाल्यांचेर नजर दवरून एक्शन घेवंक खासा व्हॅन कशी लॉन्च केल्या तांकां कळंगूट पुलिसूय मजत करतले. This dedicated vehicle and give a toll-free number wherein कोणी दिसता, suppose you see a hawker or a beggar or कोणी तुका in the jurisdiction of village panchayat you find, you can call this number and this number is going to be dedicated to our panchayat staff and there will be one police constable accompanying it. Our vehicle will be from 6 a.m. in the morning up to 10 p.m. at night with the help of police, of course. I am very glad and happy that the Panchayat has taken this initiative to in fact see that all these unwanted incidents that were happening will be cleared. So the lot of the initiative taken. Now this is the another initiative Panchayat taken which will help us only. परवरे ऑल्कॉन हुंडाय शोरूमात नवी क्रेटा गाडी लॉन्च केली. Today we are at Alcon Hyundai. We have introduced two new 2018 Creta and it's having many unique features which have been offered. To name some features, we have a feature which is unique in this segment, first time in the segment, which is known as a H-band, which wherein a customer will be able to start the car, operate the car with this band access. It will also track customers' heartbeat ratings. It will also give details about its calories. It not only this much, but also customer will be able to probably wake up with the H-band in his hand. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजा 9 जूनाक गजल लेखनाचेर कार्यशाळा दवरल्या. हातूर पयल्या वाट्यार इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजा हांचे तर्फे कांय 2 म्हयने आदीं उजवाडाक आयिल्लें प्रोबिंग पर्स्पेक्टिव्स हें पुस्तक नोव्हेंबर 2017 उजवाडाक आयिल्लें. हाजेर आमी एक चर्चा दवरल्या जाका आलोचनात्मक चर्चा अशे तरेची चर्चा गोंयांत एका नव्याच जाल्ल्या पुस्तकाचेर म्हाका दिसता उक्तेपणान आमी पयल्याच खेपो दवरतात. त्याच बरोबर इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजाचो आनी एक कार्यक्रम आसा 9 जुनाक. तो आतांच दिवचो पडटा कारण गोंयच्या साहित्य क्षेत्रांत जे बरोवपी आसा कोंकणी आनी मराठी ह्या अशा 18 वयोगट ते 50 पर्यंत साहित्यिकांक ह्या कार्यशाळेत दॅट इज गजल लेखन कार्यशाळा ह्या कार्यशाळेत साहित्यिक आसतलेच पण इतरांकूय भाग घेवपाक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडे भाटीकार क्रिकेट प्रिमियर लिगाच्या रायझिंग फोंडा वस्तात. फायनलीत रायझिंग फोंडान PCPक 2 विकेटींनी मारले. PCPन दिल्लें 170 रन्साचें टार्गेट रायझिंग फोंडान 19 ओव्हरींनी गाठून जैत जोडलें. दत्ता नार्वेकारान 38 बॉलांनी 91 रन काडले. तोच मॅन ऑफ द मॅच आनी तोच मॅन ऑफ द सिरीजूय. good delivery, good placement. It's a boundary. It's a boundary, no doubt about it. 6. I think so. Let us say or a catch. Let us see if Ajay can catch it. Oh, he's dropped him. He's dropped him, and it's a boundary. Even it's a boundary, and here comes the victory. Here comes the victory. The champions of the Bhatika 2018 Premier League. He hits that winning shot, and the MJP Rising Ponda team wins the mega finals. आणि समस्त आमचे स्पॉन्सर्स आणि मेन पर्सन बिहाइंड दिस टुर्नामेंट इज श्री सुदीन धवळीकर सर एंड दीपक धवळीकर who has always been very supportive of every cricketing fraternity and every cricketing sports, and now our ultimate aim is to make this ground as a cricket ground and shift football to the other ground. So ह्याच्या खातीर ह्या 6-7 महिन्या भितर काम करून जाता असो क्रिकेट ग्राउंड करपाचो आणि फक्त क्रिकेटीकूच घेवपाचो. आणि तो जर क्रिकेटीक जालो जाल्यार आमी मागीर GCA तर्फे जाता तसो करून हो खरो सुंदर टर्फ ग्राउंड करूंक आमकां प्रयत्न करपाक चेतन देसाय साहेब आमचे प्रेसिडेंट जे आसा ताणें आमकां पूर्ण पाठिंबा दिता हेजें उतर दिल्लें आसा. आज आमी त्याच प्रमाणे भाटीकर प्रिमियर लिगाच्या एंडाक आमी नवी सुरवात करतले हे फोंड्या कॅरियर कावन्सिलींग गायडन्साचेर.
की आज सगळ्या भुरग्यांनी खंयच्या गायडन्सान वचपाचें, खंयच्या कोर्सान वचपाचें, ते फिजिओथेरपी म्हणा या ऑक्युपेशनल थेरपी म्हणा या एरोनॉटिकल इंजिनियरिंग म्हणा, ह्याची आमी पुस्तकां छापतली आनी ती आज आमी रिलीज करतली. प्रमाणे आतां आमी एक फोंड्याचीच एक 15 लोकांची एक भाटीकर क्रिकेट टीम करतली. तशीच आतां फुडें मनोज बाबान आमकां सांगला की फुडें आमी फोंड्या आतां एक भाटीकर फुटबॉल लिग्यूय करतले. आज जे जिखले त्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि जे रनर्स अप आहा त्यांचे हांव अभिनंदन करता. तेंच्यांनी खचून जावचें न्हू, फुडले खेपी तुमीच जिखतले असो तुमी एक हें दवरा आनी तुमचो खेळ सदांच चालू दवरा, प्रॅक्टीस चालू दवरा. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.